कितें डिसिजन जालें? एक म्हणल्यार बीजेपी भारतीय जनता पार्टीची जी सिस्टम आसा संघटन प्रक्रिया ती आमी सगळी फॉलो करता. आमचे माननीय नितीन नवीनजी जे अध्यक्ष आसा तांचे संघटनेचेर बारीक लक्ष आसा आणि तातूंतल्यान तांच्यांनी जे प्रोग्राम्स दिल्ले असतात ते सगळे प्रोग्राम आमी सकयल स्तरांत पर्यंत व्हरतात. उदाहरणान आमच्या आता जे प्रशिक्षण जे चलता सगळी जी मंडळ जाल्लीं आसात त्या सगळ्या मंडळांची प्रशिक्षण चालू असतात. म्हणजे त्या मंडळां भितर 31 जाणांची आमच्या मंडळाची टीम आसतली, बुथांचे प्रमुख आसतले, BLA आसतले, काही पंच सरपंच किंवा ते आमचे जे कोण कॉर्पोरेटर असतात आणि प्रमुख कार्यकर्ते असतात असे एक 100 जाणांची 80 ते 100 अशे जाणांचे जे तांचे प्रशिक्षण वर्ग हे सगळे वर्ग जे असतात ते वर्ग पूर्ण गोंयांत चालू असतात आणि आतापर्यंत 40 मतदारसंघातले आमचे जवळ 28-30 वर्ग असते पूर्ण झाले असतात. उरिल्ले जे एक 2 दिवस 1 रात्री असे जे ताजो हे आसा स्ट्रक्चर ते आसा ते फाल्यां हो म्हयनो मंथ एंड म्हणजे पयलो वीक पर्यंत पूर्ण जावचे. ताजे नंतर जिल्हा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमचे प्रशिक्षणाचे वर्ग आसतले, ताजे नंतर स्टेटीचे आसतले. अशे देशभरात ह्या प्रशिक्षणाच्या वर्गांतल्यान 70 ते 80 लाख वक्ते निर्माण करप मंडळाच्या हातूंत भितर थंयच्या भारतभर असो एक 4 झोन जे आसात. एक बेंगलोर म्हणजे आमचो वेस्ट म्हणजे हांगासरलो सावथाचो झोन जो वेगळो आसा, मागीर नॉर्थ वेगळो, अपर नॉर्थ वेगळो, अशे जे 4 झोन आसा ते 4 झोनांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी ताजे प्रशिक्षणाच्या वर्गांचे कार्यक्रमाच्या नुसार ताच्यो बैठको जाता आनी तातूंत अपडेटेड जाता ताजी मिटींग. ताजे नंतर दुसरी केली आसा की ती म्हटल्यार आमची हांगा 2 म्हयन्यांनी एकदां कोर कमिटीची मिटींग जावंक जाय. ताजेर रजिस्टर, एजेंडा, ताजे मिनिट्स, ताजे फोटोग्राफ्स, ताजे बाकीचे सगळे सिस्टमॅटिकली सगळे बुक्स ऑफ हे जे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे प्रोसेस केले तितले ते दवरूंक जाय. उपस्थिती इज ऑल इज संघटनेचो भाग. ताजे नंतर स्टेट ऑफिस बेरर जी आज बैठक जाली, स्टेट ऑफिस बेरर आमची प्रत्येक म्हयन्यान बसता ती बसूंक जाय. मंडळाच्यो मिटिंगे बसूंक जाय. आनी हो सगळो जो संघटनेचो प्रक्रियेचो भाग आसा तो भाग व्यवस्थितपणे कार्यकर्त्यापर्यंत सकयल स्तरापर्यंत पावपाक जाय. इतलो ताजो मागचो हेतू. म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाचें आहा न्हू ताजेर डिस्कशन एक असं की पार्टीच्या हातून भितर हांव काली उलयतां, आयजी उलयतां, प्रत्येक वेळा उलयतां की आमचो सदांच फोकस हो ऑर्गनायझेशन आसा, संघटना. आमची ताकद ही संघटना आणि मंडळ लेवलाचेर आसतले, बूथ लेवलाचेर आसतले, शक्ती केंद्र प्रमुख लेवलाचेर आसतले, पन्ना प्रमुख आसतले. ह्या ताकदीचेर आमी सगळीं इलेक्शनां जिखतात आणि आमी लोकांच्या दारां वचून ज्यो उपलब्धी आसा त्यो उपलब्धी लोकांच्या दारांपर्यंत पावयतात. हे पयलींच्यान आतां पर्यंत चलिल्लें आसा. इलेक्शन हे माध्यम आमच्या खातीर एक टूल म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट तो ज्याच्या माध्यमांतल्यान आमी सत्तेच्या निमतान लोक कल्याणासाठी काम करप. आणि मेन हे पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आसतले किंवा आमचे बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर आसतले, जनरल सेक्रेटरी आणि हे सगळे तांकां वेगवेगळे कामां दिल्लीं आसात. त्या कामाच्या हातून भितर सगळे काम करतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.